Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. ओझेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता. इस्रायल जावंक पावलोलो एक ठोकठोकीत दाखवाल आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक तिची फळां वाडटालीं तितल्यो ओदीक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितलो ओदीक ताचो देश गिरेस्त जातालो तितले ओदीक इस्रायल पवित्र फातर नेटोवन दवरतालो. दोशी ओडोन वेता तसलें काळीज तांचें. देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सर्वेस्पोर तांच्यो वेदी मोडतलो आनी तांच्या पवित्र फातरांचें निसंतोण करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सर्वेस्पोराची भिरांत आमी धरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामारियेक आपली मजुरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर हुफेतल्या फेण्या सारको. मुर्ती पुजेच्या दोंगरांचें निसंतोण जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. तांच्या वेदींचेर कांटे कुंटे किर्लोतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपोयात आनी दोंगरांक आमचेर पडात. तुमकां प्रमाणीकपण ओंपात आनी भोलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामायेस करात. हो वेळ सर्वेस्पोराक सोदूंक वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारोणाचो पावस घालतलो. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पोराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. जबाब सर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पोराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यां विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब सर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुता धुवानो, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पोराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गार. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदूतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी 2 वसूलदार मातीव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बेवंत शिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. अनभावार्थ्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारियाकारांच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायेलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरा सोरशीं वचात आनी वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सगळ्या जिन्साचो पिडारोग. मातयेव 10 वळ 1b. नियाळाक आधार. सांत दामयाओ हाणें सुमार 15 वर्सां वयर हवाय जुंव्यार कोडकारांची सेवा केली. ही ओश्याची पिडा जाल्ल्यान दोतोर नोर्सी ह्या कोडकारांचो सांबाळ करूंक फाटीं सरतालीं. हे परिस्थितीक लागून सांत दामयाओ आख्खो दिसभर कोडकारांचे घावे धुतालो, तांकां ओकोद लायतालो. ह्या कोडकारांक तो जेजूचो रूपकार जालो. तशें ह्या कोडकारां सोबें तो जेजूचें रूप पळयतालो. आब्रिलाचे 15वेर 1889 वर्साक 40 आनी 9 वर्साचे पिरायेर कोडाची पिडा जावन तो अंतरलो. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू 12 शिसांक अधिकार दिवन सांडलोल्या मेंढरां सोबें मिसांवांचो वावर करूंक धाडटा. पिडेंत आसलेलो मनीस खूब दुखी, निराशी, एकसुरो ओसोक्त आसता. असल्या वेळार तांकां आमच्या मागण्याची, आमच्या वेळाची, घोटाय देतोल्या उतरांची ओ घडये दुडवांच्या आधाराची गरज पडटा. पिडेवंतां सोबें हुस्क्यान बोल्लोलीं मनशां जावं वावरुया. तशेंच आयज कितलीं जाणां गुंगी वखदां घेवन हिसबा भायर सोरोप येवन नाका पुरो जायसर आनी नाका जाल्लें खावन प्रदूशण करून समाजीक पिडेचे शिकार जातात आनी आपली भलायकी बाळतात. बरोचभर आमची भलायकी सांबाळूंक वावरुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.